माझे ॲप हे तुमच्या मुखार हांगा मानेस्तार वस्तुकी उक्तावण जाल्लें आसा. एक 2 मिनटाचो अवधी आसा. हे तुमकां जें प्रेजेंटेशन जें आसा म्हाजे ॲपचें तें एक 2 मिनटां तुमकां हें प्रेजेंटेशन पळोवचें. हे खाली काढत राहा समय खाली काढ सांगतो फोटो कोणी काढला आता फोटो काढला फक्त तुम्ही फोटो काढला स्टार्ट कर ना जाय ना तर बंद पडला हॅलो एव्हरीवन, परत एकदा आमच्या सगळ्यांचे स्वागत करता. आमचे राज्य मुख्यमंत्री आमच्या मध्ये आसा, ट्रान्सपोर्ट मिनिस्टर आसा, आज सगळे मेंबर्स ऑफ द गोवा मोटरसायकल टॅक्सी रायडर्स असोसिएशन तुमचे परत स्वागत करता. तर माझे ॲप आसा पळय ते आमचे ॲप आसा, तुमचे ॲप आसा, आमचे सगळ्यांचे ॲप आसा. सो आतां कितें जाल्लें आसा, टॅक्नोलॉजी खूब वाडलेली आसा, न्यू टॅक्नोलॉजी इनोवेशन्स येयल्ले आसा आनी खंय तरी आमी फुडें सरपाक जाय, गोंयचे विकास जावपाक जाय म्हणून हो एक बरो प्लॅटफॉर्म आसा जो आमकां मेळ्ळो आसा. सो म्हाजे ॲप आमकां रायडर्सांक भरपूर बेनिफिट्स आसा. जशें की तुमी ह्या ॲपार जो तुमकां ॲप फुडें गायडलायन्स मेळटले, एक सोंपेपणीन प्ले स्टोरा वयरसून ॲप डावनलोड करूं शकता. हाचेर एक मोबायल नंबर घालून OTP घेवन रजिस्टर करूं शकता. जो प्रोसेस खूब सिंपल आसा आनी हाचेर तुमकां ट्रेनिंग्स बी मेळटली कशें रजिस्टर करप आनी फुडें कशें वचप तें. आतां खास करून बेनिफिट्स म्हटल्यार ह्याचेर आमी रिवॉर्ड सिस्टम केला. जे तुमी एज अ प्लॅटफॉर्म फीज, कमिशन फीज जे पे करतले ते तुमकां परत इन रिवॉर्ड्स परत मेळटले आनी हे रिवॉर्ड्स तुमच्या वॉलेटान म्हणजे ॲपार परत कांय खिणांनीच मेळटले तुमकां, जेचो तुमी वापर करून जे ॲपाचे दुसरे भाग आसा, जे इकनॉमीक सेक्शन आसा, जंय ग्रॉसरीज इलेक्ट्रॉनिक्स आयटम्स मेळटले हाचे तुमी परचेस करूं शकता. फक्त तुमकां पे करचे पडटले ते फक्त डिलिव्हरी फीज आनी जे जे प्रॉडक्टाचे कॉस्ट आसा पळय ते तुमच्या रिवॉर्ड्सांनी क्लियर जातले. तशेंच तुमची भुरग्यांक जर तांकां इंटर्नशीप करपाक जाय 3 म्हयन्याची वा तांकां कामा खातीर कितें प्रोग्राम जाय, अशे जे ॲप्स आसा हांचेर शिकपाक जाय, तांच्या सुद्दां सगळ्या भुरग्यां खातीर एक प्रोविजन केल्लें आसा की येवन ती रजिस्टर करून ते बेनिफिट्स घेवं शकता. तशेंच इन फुडें अशें ना की फक्त तुमकां कस्टमर्सूच मेळटले, पण सगळे कोणाचे पार्सल डिलिव्हरी करपाक जाय वा कोणाचे गुड्स डिलिव्हरी करपाक जाय, कितें मेडिसन दिवपाक जाय, स्टोरा वचून कितें परचेस करपाक जाय. आनी इवन ह्या स्टोरार जे आमचे पार्टनर्स आसतले ते आमचे लोकल वेंडर्स आसतले, गोंयकारूच आसतले, जांचे प्रोडक्ट आमी दुसरे कडेन पावोवन सर्वीस दिवपाक मदत करतले. सो अश्यो जायत्यो प्लॅटफॉर्म्स आसा जे तयार केल्ले आसा, जे तुमकां ह्या ॲपा वयरसून बेनिफिट्स मेळपाचे आसा. आनी हाका लागून आमकां तुमचो सगळ्यांचो साथबार जाय, तुमचो सपोर्ट जाय, तेन्नाच खंय तरी हे सक्सेसफूल जातले. सो हांव आशा बाळगता की तुमचो सपोर्ट आसतलो आनी अशे तरेन आमी म्हाजे ॲप सक्सेसफुली लॉन्च करून ताचे इम्प्लिमेंट करतले गोंयांत. थँक्यू. जी बरें करता मणकर सर. पायलट भावाक म्हणजे पावसाचे संरक्षण करपा खातीर हांगा रेनकोटाचें वांटप जातलें, पूण हांगा सद्या पयलीं फक्त 5 जाणांक आमी दितले. तेजे उपरांत ही कार्यावळ सोंपले उपरांत प्रत्येकान रेनकोट घेवन वचचें. नमस्कार, तुमका सगळ्यांक माय मोगाचो येवकार. तेका लूज लागता
ज्यांका कोणाक इलेक्ट्रीक मोटरसायकल जाय ते ठाकूर सरा सांगता तशें ती ज्यांका जर जाय जाल्यार तेणें आपली नांवाची नोंद करची. थंय नोटबूक दवरलेलो आसा तेजेर तुमचें आपलें नांव नोंद करचें. हय, नांव आनी तुमचो पत्तो आनी मोबायल नंबर थंय नोट करचो. आतां हांव मागता आमचे येरादारी मंत्री श्री माविन गुजेनो हांणी आमकां ह्या कार्यावळीक संबोधचें. माझी ॲप हांगा लॉन्च करपाक गोवा मोटरसायकल रायडर्स असोसिएशना तर्फे उपस्थित आमचे माननीय डायनामिक चीफ मिनिस्टर डॉक्टर प्रमोद सावंत, तसेच आमचे ट्रान्सपोर्ट सेक्रेटरी बाब शंभू, आमचे डायरेक्टर बाब अरविंद कुटकर, तसेच ऑल गोवा मोटरसायकल पायलट्स असोसिएशनाचे अध्यक्ष बाब सुरेश, बाय रेबेका, बाब तिमोथी, जे हांगा ॲप लॉन्च करपी आनी एग्रीमेंट करून ऑल गोवा मोटरसायकल रायडर्स असोसिएशना कडेन पयले सुवातेर तुमकां उनुनीत येवकार आनी शाबासकी की गोवा मोटरसायकल टॅक्सी रायडर्स असोसिएशन तेणी स्वताचो इनिशिएटीव घेवन जे आमी म्हणटा स्टार्टअप म्हणजे कितें, एक इंडस्ट्री स्टार्ट जावप, नवीन भुरग्या मुखार सरोन लोकां बऱ्या खातीर कितें करी एक इनिशिएटीव घेवप. स्टार्टअप म्हणल्यार आपण शिकिल्ले जे आसा टॅक्नॉलॉजीचो वापर करून कितें तरी बरें निर्माण करून समाजा पासून. आनी तेणी चिंतलें, जे ॲप करपी आहा तेणी, की हें आमचे मोटरसायकल रायडर्स असोसिएशनाक सोंपेपण मेळपा जाय, तांकां तेंची अन्नावळ आहा ती कशी करून वाडपा जाय आनी लोकां ही सर्वीस जे एक टायमार 6-7 हजार लोक आसताले, आज ओली 2,000 सुमार आसा म्हाका दिसता, 2-2.5 हजार आसतले मॅक्सिमम आख्खे गोंयांत. पयले 7-8 हजार आसताले. हे धंद्यान आनिकूय जे अनएम्प्लॉयड यूथ आहा ते मुखार सरोन होय एक धंदो मेळटा इवन पार्ट टायम करपाक. ॲपाचेर कोणें आपयल्यार पार्सल डिलिव्हर करपा जाय, पॉयंट टू पॉयंट पावोवपा जाय, आमी म्हणटा लास्ट पॉयंट कनेक्टिविटी मेळपा जाय. हें सगळें तेणी योजिलां. पयले जे तेणी इनिशिएटीव घेवन जे तेंचे CSRचे तर्फे हांव आतां डिस्कस करतालो, पयले सगळ्यांक फ्री बायक थोड्या जाणांक दिवपाक केल्ली, पूण तुमचे डिमांड आसले अमके तरेची बायक जाय आनी ते सारकें, कित्याक बायक मातशें जोड आसपा जाय. ही बायक म्हूण बेश्टी म्हणजे फ्लाय अशी जाता ती आनी कमी वेट आसली कोणता येवपा ना. ताका लागून तेणी 50% सबसिडी दवरली आसा. आनी तेच बरोबर हांव मुद्दम सांगता, हें तरी बरे भाशेन तुमचे चलपा लागल्यार सरकारूय हितून ना सद्या. हें एग्रीमेंट मोटरसायकल रायडर्स असोसिएशन आनी ॲप बरें म्हूण मान्य मुख्यमंत्री आसा, हांव आसा तुमकां सपोर्ट करपाक. एक बरो इनिशिएटीव प्रायवेट लोकांनी घेयलो, पूण हांव इतलेंच सांगता एक येरादारी मंत्री म्हूण की हें बरें चलपा लागल्यार तुमकां आनिकूय सोंपेपण मेळपाक सरकारूय तुमकां कितें तरी दितलो. कित्याक बाब सुरेशा खबर आसतली, हांवें सांगिल्लें आमी स्कीम एक्चुअली डिवायज करता. सद्या आमचें काम चालू आसा, अरविंदा खबर आहा, पयर सुद्दां आपण सांगलां बेगीन करया. सो ते तरी हिंगा इंटग्रेट जाता, सो तुमकां आनिकूय थोडीशी मदत सरकारा कडेसून मेळटली हें हांव सांगपाक सोदतां खात्रीन, आनी तुमकां सोंपेपण मेळटलें. ॲप आनी टॅक्नॉलॉजी यूज करप म्हणल्यार कितें, सगळ्यांक वळखोवपाक शकना. इवन 2,000 आहा ते एकमुखार, पूण ॲपाचेर सगळ्यांक वळखोवपाक शकता. तुमचो ग्रूप केलो म्हणटच एक हिंगा पणजे कितें जाता तें काणकोण आहा ताका खबर आसतलें, पेडणे खबर आसतलें, तुवें उमके भाडें मारलें, उमके कडेन पार्सल डिलिव्हर करपा जाय, उमकेसून पॉयंट टू पॉयंट पावलें.
सो इट इज यूज ऑफ टेक्नॉलॉजी. आणि तुमकां सगळ्यान व्हडल्यांतली व्हडली शाबासकी की मोटरसायकल रायडर्स असोसिएशन बाब सुरेश आनी सगळे तेजे वांगडे हांगा आहा ते तुमी हो इनिशिएटीव घेयलो म्हूण. दुसरें कितें सांगता म्हूण नेगेटीव कांय घेयनाका, पॉझिटीव आहा ते घेया न्हू. आनी हें कंपल्शन ना, सगळे तुमी मेंबर जाय म्हूण ती म्हणना. ती म्हणटात तुमकां बऱ्या पडटा जाल्यार करा, चलता बरें जाल्यार आनीकूय वाडोया. आनी कितें मदत जाय हांव सांगता सरकार म्हूण आमी दितले, मान्य मुख्यमंत्री दितले, हेंच आमी सांगता. आमी कोणाक फोर्स करना, हांगा फोर्स करपाचो प्रश्नूच येना. सरकार तुमचे दारी जेन्ना आमचे मान्य मुख्यमंत्री म्हणटा खऱ्या अर्थान लोकां कडेन पावपाक जाय. सो आमी पावयता, टॅक्नॉलॉजी पावयता. थोडे लोकांक भिरांत दिसता टॅक्नॉलॉजी म्हणल्यार हांव नको, कित्याक तें हांव तुमकां अनेकदां शाबासकी दिता, तुमी भिनासतना मुखार सरला. आनी जे आमचे मान्य मुख्यमंत्री भिवपाची गरज ना, तुमी भिवना म्हणून तुमी सगळे मुखार सरला. आनी ताका लागून परत जे बाय रेबेका बाब तिमोथी तांकां हांव व्हडली शाबासकी तांकांय दिता. तरुण भुरगीं आसा तेणी इनिशिएटीव घेतला, यूथ इनिशिएटीव घेवपाची गरज आसा. बाब सुरेश आमचे ठाकुरान तेणेय इनिशिएटीव घेतला आनी तेणें बाकीच्या कन्विन्स केला. तुमकां व्हडल्यांतली व्हडली शाबासकी आनी बरें काम करून दाखोवया. कित्याक लास्ट पॉयंट कनेक्टिविटी सदां इम्पॉर्टंट. तुमी जाणा गोंयान एक ट्रान्सपोर्ट सदां प्रॉब्लेम आहाच, कित्याक जाय तेन्ना ट्रान्सपोर्ट मेळना. एटलिस्ट एक मोटरसायकल तरी मेळटली आख्या गांवांत, खेड्यांनी सारखे भितरल्या कुणशांनी एटलिस्ट एक मोटरबायक तरी मेळटली, हें तरी जातलें. सो तुमकां ताका लागून हांव समजता तुमी योग्य काम केल्लें आसा. तुमी बरे भाशेन चिंता, हें वयल्यान तुमकां बरें पडटलें. आनी म्हाका तरी खात्री आसा तुमची संख्या वाडयत वयतली. तुमी आज जे 100 रुपया जोडटा, 200 रुपया जोडटा, डेफिनेटली तुमचे कमाई सुद्दां इन्क्रीज जातली. आनी म्हाजे कडेन सोन आमच्या सरकारा तर्फेन कितें मदत जाय हांव सदांच मुखार आसतलो. हें सांगून तुमकां सगल्यांक काळजांतल्यान देव बरें करूं म्हणटा. देव बरें करूं. देव बरें कर सर. तुम्ही दिल्लें उतर आणि केल्लें मार्गदर्शन हे खातीर आमी तुमचे उपकारी आसात. आनी आतां हांव मागता गोंयचे मुखेलमंत्री श्री प्रमोद सावंत यांचे कडेन की तुमी आमकां मार्गदर्शन करचें. नमस्कार. गोवा मोटरसायकल रायडर्स असोसिएशन हांच्या वतीन आयोजीत केल्ल्या ह्या माझी ॲप ह्या ॲपाच्या लॉन्चिंगाच्या कार्यक्रमाक आमच्या मदीं आसात आमचे ट्रान्सपोर्ट मिनिस्टर बम्मा बिन गुदिनू, आमचे सेक्रेटरी ट्रान्सपोर्ट शंभू आणि अरविंद कुटकर, तुमचो अध्यक्ष बाब सुरेश ठाकूर आणि रेबेका ज्यांनी गोवा सुपर ॲप प्रायवेट लिमिटेड हो ॲप लॉन्च केला. सिंपल गजाल आसा. बरेचशे फावटी पण येद्या व्हडल्या संख्येत तुम्ही हांगासर आयल्या त्या बद्दल तुमचे खरोखरूच मनापासून खूप खूप अभिनंदन. रेनकोट डिस्ट्रिब्युशनाचो कार्यक्रम जरी 5 जाणांक रेनकोट दिला, उरलेल्या तांच्यांनी, दिस इज नॉट बाय गव्हर्मेंट, तांच्यांनी रेबेका शी इज फ्रॉम रिवोणा, म्हणजे रिवोणा गांवांतल्या एखाद्या चलयेक दिसलें की हय आपुणूय अशा पद्दतीची टॅक्नॉलॉजी प्रोवायड करू शकता आणि त्याने हो कार्यक्रम हातात घेतलो. त्या हांव ताजेय बी खूब खूब अभिनंदन करता, कॉंग्रेच्युलेट करता ताका. दॅट इज अ गूड इनिशिएटीव. आमकां सिंपल गजाल समजून घेवपाक जाय. बरेचशे फावटी टॅक्नॉलॉजी आयली काय त्या टॅक्नॉलॉजीच्यो वेगवेगळे लोक वेगवेगळ्यो गजाली सांगता. आमी ताका विचारता आसतना की तांच्यांनी आज रेनकोट डिस्ट्रिब्युशन, फाल्यां सकाळी कोणा कडेन स्मार्टफोन आसचो ना, तो स्मार्टफोन ना तो पायलट हाजेर कसो येतलो. तांचें म्हणणें स्मार्टफोन ताका आमी दिता. त्या पायलटाक स्मार्टफोन जो ॲपाचेर येवपाक जाय तो आमी फ्री ऑफ कॉस्ट दिता, इन्स्टॉलमेंटांनी न्ही. एक गजाल. दुसरी गजाल, तुमी जे तेच्या कडल्यान पयशे घेतात ते पयशे ती घेवचे ना, पयशे तुमीच घेतले. ते फक्त म्हणजे जाका कमिशन म्हणजे तुमी जर आतां एखाद्या भाड्याक म्हणजे धारबांदोड्या देंवलो आनी तुमकां सांकवाड्ड्या वचूंक जाय, तुमी आयज 100 रुपया घेता तर 100 रुपयाच घेवपाचे. ते 100 रुपया तेंच्या अकावंटाचेर येवचे ना, तुमच्याच हातान येतले. ती फक्त ताका सर्वीस प्रोवायड करतले की पायलट धारबांदोड्या ह्या जागेर ह्या बसींतल्यान देंवल्या उपरांत थंय अवेलेबल आसा. हें ती कन्फर्म त्या जो बसींत वता ताका ते कन्फर्म करतले. पणजे मडगांवच्यान कोण काणकोणा वयता आनी काणकोणांतल्यान जाका पैंगिणी वचपाक जाय, सिंगल एकाच मनशाक तो म्हणजे 1,500 रुपया आनी 2,000 रुपया टॅक्सीक दिवन वचूंक शकना, कारण इट इज नॉट एफोर्डेबल फॉर देम. तुमी ताका 150 रुपयांनी घेवन वयता, बरोबर आसा काय ना. बट थंय आसा काय ना हो कोणाकूच खबर ना. तो आसा काय ना तो मडगांवच्या मनशाक कळटलो कसो? तो कळटलो ह्या ॲपाचेर, हय थंयसर पायलट आसा
आनी हांव जर थंय वचत जाल्यार तो म्हाका 100% मेळटलो, तो म्हाज्याच खातीर रावला. हे जेन्ना ताका कन्फर्म जातलें तेन्नाच तो त्या बशीन बसतलो आनी तो काणकोणा देंवतलो आनी म्हाका व्हरून पैगिणी पांय म्हणून सांगतलो. एखादें आमचें चली मणीच आसतलें. कारण तुमी, हांव तुमच्या सगळ्यांचें खूब खूब अभिनंदन करता. केन्नाच चुकून सुद्दां कसलीच केस बारीक सुद्दां पायलटाची केन्नाच जावना. तुमच्या सगळ्यांच्या मना पासून अभिनंदन. सगळ्यात विश्वासू जर गोंयांत कोण आसा जाल्यार पायलट बिझनेस. म्हणजे हांव सुरेश ठाकूर हाच्या कडेन उलयतालो. म्हाका दिसता गोंय स्वतंत्र जालें आनी 63 काय 64 सालान हो बिझनेस सुरवात जालो. तो 2,5-3 हजाराचेर पायलट पावले. काळांतरान ते कमी जाले. मदल्या सरकारांनी रेंट बायक म्हणून कितें सुरवात केल्यो आनी जेणे करून तुमचो बिझनेस कमी जालो. म्हणजे लोक त्योच घेवन भोंवपाक लागलो. तेणी म्हाका सांगलें तेन्ना आपूण विरोधूय केल्लो आनी आमकां जे आसा पळय न्हू त्यो वेगवेगळे ह्याच हेजेर वचूंक जाय आशिल्लें. बट एनी हांव तितून वचना. बट आयजूय बी हो बिझनेस परत एकदां म्हणजे तुमकां जी भाडी आसा ताच्या पेक्षा आनी रिवायव करपा खातीर खंयसरूच हे कमी करपाक न्ही, खंयसरूच तुमचे पयशे तांकां वचपाक न्ही. वयल्यान जाल्यार तांच्यांनी जशें म्हटलां की तुमकां एडिशनल भाडी कशी मेळटली हाचो विचार तांच्यांनी केला. दीस इज नॉट अ कंपल्सरी. परत सांगता, येवकूच जाय तेजेरूच बिझनेस जावपाक ना. तुमची इच्छा आसा आपल्याक येवपाक येवपाचो ना, आपूण स्टँडारूच रावतलो, आपुणूच भाडें मारतलो, मार, कोणीच ना म्हणूंक ना. आनी ताका तरी आजुनूय बी म्हणजे खंयसर तरी आपूण रेनकोट दिना म्हणून ना, ताकाय रेनकोट दिता. ओके, तेणीय बी रेनकोट घेवं येता की आपल्या एपार येतलो जाल्यार. आतां एपार येतलो जाल्यार ताका मोबायल जायो. मोबायल ताच्या कडेन स्मार्टफोन ना. तेजें म्हणणें की मोबायल आपूण दिता. तो स्मार्टफोन दिवपाची जबाबदारी आपली, कारण तेणी एपार येवनी. तो ऑटोमॅटिकली ताका जे मागीर हें मेळपाक जाय, एडिशनल भाडें मेळपाक जाय, तो कनेक्टिविटी जाता. कित्याक हांव सांगता, आयजूय बी गोंयांतल्या ग्रामीण भागात जर वयतलो आसत जाल्यार 2.5 आनी 3 किलोमिटर लोकांक चलत वयचें पडटा. आमकां गोंयकारांक खबर आहा. कारण थंयसर रिक्षाय ना, थंयसर टॅक्सीवालोय ना, थंयसर फक्त पायलट भाव आसा आमचो. थंयसर पायलट भाऊच रावूंक शकता. कारण ताका येवपाक वचपाकूय बी टॅक्सीवाल्याक परवडचें ना. कारण गांवांत जर एखाद्याक भितर डीप इंटेरियर वचूंक जाय आसत जाल्यार ताका पायलटूच व्हरून पावपाक शकता. बट तो आसा काय ना हो एखाद्या टुरिस्टाकूय खबर ना. किंवा एखादो सोयरो कोणाचो आयलो, म्हणजे मुंबयच्यान एखादो रिलेटीव आयलो जाल्यार ताका फुडें आपली कनेक्टिविटी कितें आसतली, थंय देंवल्या उपरांत आपल्याक कोण मेळटलो हें ताका खबर ना. म्हणून ही सोय, ही प्रोविजन हे लोकांक कळपाक आनी हो लोकांक अवेरनेस जावपा खातीर हय पायलट भाव म्हजो त्या स्टँडाचेर आसा हें हांगा पणजे बसून कळटा. पणजे न्ही, मुंबय बसूनय कळटलें. हें दाखोवपा खातीर कॉन्फिडंट, तुमचेर विश्वास आनी तुमी थंय आसा हें कनेक्ट करपा खातीर म्हाजी एप आसा. म्हणजे हितूर थोडे जाण, बरेच जाण कन्फ्युजन क्रिएट करपाचोय प्रयत्न करतले. थोडे जाण तुमकां सांगतले अरे हें कितें काय म्हणून. थोड्या जाणांक ह्या टॅक्नॉलॉजीचो फायदो तुमकां आसा. म्हणून म्हजें म्हणणें, जाका इच्छा आसा तांच्यांनी जॉईन जावचें, तांच्यांनी इच्छा आसा ताच्या कनेक्ट जावचें. जाका इच्छा ना तेणी भायर आपल्याक नाकाच म्हणून बेश्टें आंदोलन करपाचो प्रयत्न करचो न्हू. थोड्या जाणांक संवय जाल्ली आहा रोखडेंच नाका म्हणपाची. ते येतले आतां थोडे जाण, ताका राजकारण करपाचें आसता. ते कांयच हरकत ना, नाका तें करत चला, कांय फरक पडना. ओके, आमकांय फरक पडना, ताकाय फरक पडना. तुमी जॉईन जाले जाल्यार तुमकांच फरक पडटलो. तुमकां 2 भाडी चड मेळटली. तुमकां म्हटलां तशें ते मोबायल दितले, स्मार्टफोनूय दितले, तो कनेक्ट जाता, ताका 4 पयशे चड मेळटले. हितूर तुमच्या भाड्याच्या व्यतिरिक्त आमी पळयता आतां होम डेलिव्हरी सिस्टम सुरवात जाल्या. होम डेलिव्हरी म्हणजे कितें तर ह्या दुकानांतल्यान घे आनी थंय व्हरून पाय. आज कोण पायता? जे सगळे बायक ज्यो आसा पळय न्ही, ह्यो वेगवेगळ्या स्टेटीच्यो रजिस्टर्ड आसात. वेगवेगळ्या राज्यांतले भुरगे हांगा येता आनी हें काम करता. तें काम इजिली तुमी ते स्टँडार उबे आहात तेज्या इजिली तुमी करूं शकता. पणजेच्या बस स्टँडा वयलो व्हरून जर तेणी म्हटलो की पिझ्झा व्हरून हालतीन पाय, तो पावंक शकना. आनी ताका पावपा खातीर जर तरी कनेक्ट करपाक ताका जर फाल्यां सकाळीं 100 रुपया दिवपाचें ठरलें जाल्यार कित्याक न्हू. हें एडिशनल काम ती कनेक्ट करून तुमकां एडिशनल बिझनेस दिवपाची तयारी तेंची आसा. आतां करपाचो काय ना हो तुमी ठरोवपाचो. आनी त्या खातीरूच म्हणजे तांच्यांनी ही कनेक्टिविटी दवरल्या जेणे करून ज्यो होम डेलिव्हरी सिस्टम, म्हणजे आज तुमकां कळपा खातीर सांगता हांव, होम डेलिव्हरी खातीर कमीत कमी गोंयांत 500 काय 600 गाडयो चलता होम डेलिव्हरी दिवपाकूच. आतां ह्यो होम डेलिव्हरीच्यो गाडयेच्या ऐवजी तुमच्यो गाडयो जर वापरल्यो गेल्यो, तुमकां जर 300 जाणां एखाद्या बिझनेस एडिशनल मेळ्ळो आसत, कित्याक नाका जाला. म्हणून थोडोसो विचार करात आनी ही गजालीचो तुमी एक्सेप्ट करात. तांचो इन लॉंग रन म्हणणें आसा की हय हांव तुका गव्हर्मेंटाच्या वतीन एक सांगता की म्हाका बाब सुरेश ठाकूर हांणी सांगलें की आमी 50 वर्सां वयर जे जाता तांकां पेन्शन परत मदींची बंद जाल्ली.
पण आयच्यान हांव डिक्लेअर करता की ती जी आसा पयली 1 ऑगस्टांतल्यान 50 वर्सां वयर जाल्या ताका दयानंद सामाजीक सुरक्षा योजना ही पेन्शन आयच्यान लागू जातली. तेणी आपलो फॉर्म भरपाक तेंच्यांनी आपलो फॉर्म भरचो. दर म्हयन्याक ताका जी 2000 रुपया पेन्शन मेळपाक जाय दयानंद सामाजीक सुरक्षा योजना 50 रुपया 50 वर्सां म्हयन्याक ताका ती मेळटली. एक गजाल. दुसरी गजाल आमकां आतां ह्यो बायक ह्यो पयलीं पेट्रोलाचेर ज्यो चलताल्यो त्यो आतां ई बायक येवपाक जाय. म्हणजे तुमकां पेट्रोलूय घालचें पडपाक जायना जेणे करून तुमकां सवाय पडपाक जाय. म्हणजे पेट्रोलाच्या पेक्षा इलेक्ट्रिकल चार्जींग बायक जरी कॉस्ट पयलीं चड जालो जाल्यार डेली पेट्रोल घालूं नाका. दिसाक जे 100 रुपयाचें पेट्रोल घालता ताच्या ऐवजी दिसाक 10 रुपयाचें चार्जींग जालें जाल्यार कंप्लीट गाडी चल्ली. म्हणून गव्हर्मेंटानूय ठरयलां की आमी ह्या दिसांनी सुरेश ठाकूर कंटिन्युअसली उलयतालो की ह्यो बायक ज्यो ओल्ड जाल्या आनी जाका एक पयलीं ट्रेडिशनली पायलट कोण पयलींच्यान रजिस्टर्ड आसा एक ताका वे आवट करपाक तुमच्याच कडेन डिस्कस करून कशा पद्दतीन सबसिडी दिवप. आमची 50% सबसिडी दिवपाची तयारी आहा. कितले 50% म्हणजे त्या बायकाक जर 1 लाख रुपया पडटा आसत 50,000 रुपया सरकार दिता तुमकां ती बायक घेवपाक. त्या खातीर केन्ना म्हणजे त्या म्हटलां सिनियरिटी वायज कोण फाल्यां पायलट जालो काय ताका दी बायक न्हू. कोण जो एक्स्ट्रिमली सिनियर आसतलो ताका पयलीं दी बाकीच्यांक मागीर दी. ह्या पद्दतीन आमी त्यो बायकूय दिवपाची तयारी केल्या. तांच्यांनी ठरयल्या की तुमकां 50% अमावंट हे आमी दिता इन्स्टॉलमेंटांनी तुमी पे करा अशाय पद्दतीन आसा. पण ताजेरूय मेकॅनिझम ठरोव येता. पण एकदां सिस्टम वेवस्थीत जर चलपाक लागली जाल्यार ताचो तुमकांय फायदो चड जातलो. त्या खातीर हांव चड वेळ उलयना. हांव परत एकदां सांगता म्हणजे पायलट भाव जे आसात हे टुरिस्ट एम्बॅसिडर्स आसात. हे बऱ्यापैकी बरेच जाण आयजूय टुरिस्ट हे पायलटाक घेवन पुराय गोंयभर भोंवतात. आयजूय बी म्हणजे एखाद्या भुरग्याक जर शाळेंत हाड व्हरपाचें काम विश्वासान आपलो आवय बापूय जर कोणाचेर सोंपयता आसत जाल्यार एखाद्या पायलटाचेर सोंपयता. कारण चुकून सुद्दां ताच्या कडेन केन्ना एक्सिडंट जावचो ना. तो केन्ना स्पिडीन चलोवतना सेफली आपल्या भुरग्याक हाडून घरा कडेन पावोवपाचें काम हो पायलट करतलो हो विश्वास पायलटाचेर आसा. म्हणूनच तर म्हणजे हांव तुमकां परत एकदां सांगता की म्हाजी ॲप हो जो आयज लॉन्च केला हितून कन्फ्युजनां क्रिएट करपाचें खूब जाण करतले. खूब जाण भायर उलोवपाक लागले म्हाकाय खबर आहा. त्या खातीर एक विश्वास दवरात आमकां खंयसरूच तुमकां हे कंपल्सरी करपाचें ना. जाका विश्वास आसा जेणी जाका आपल्याक फुडें चड बिझनेस करपाची गरज आसा तांच्यांनी जॉयन जावचें आनी जांकां भायर उलोवपाचें तांच्यांनी जॉयन जावपाची गरज ना. तांच्यांनी रेनकोट घेवचो आनी घरा वयचें. कांय हरकत ना. देव बरें करूं आनी तांकांय धाडया. ओके. एक रिक्वेस्ट तुमकां पायलटाच्या वतीन की जे आतां रेंट बायक आनी रेंट कार हेचेर मातसो कंट्रोल करपाचो विचार करता. आमी रेंट बायक आनी रेंट कार ह्यो आनीक दिवपाच्यो बंद केल्या. ह्यो आनीक आमी दिवचे ना. जालें न्ही. त्या खातीर आमकां तुमच्या बिझनेसाची चिंता आसा तुमच्या बिझनेसाची काळजी आसा. परत केन्ना तरी हे सगळें सक्सेसफूल जाल्या उपरांत ताजें तर म्हणणें आहा की ते तालुका वायज न्ही तुमच्या स्टँड वायज येवन तुमकां समजून सांगतले तुमकां भाडें कशें मेळटलें इतकें सगळें एक्सप्लेन करपाची तयारी आहा. इन लॉंग रन एक मिनीट इन लॉंग रन प्रधानमंत्री आयुष्मान इन्शुरन्स जो आहा पळय न्ही म्हणजे जाका एन्युअली एक टायम 260 रुपया भरपाक जाय. ओके. सगळ्या पायलटांचो इन्शुरन्स आमी डायरेक्टर ऑफ ट्रान्सपोर्टाच्या वतीन करपाची तयारी आहा. 100% आमी डायरेक्टर ऑफ ट्रान्सपोर्टाच्या वतीन आमी इन्शुरन्स करता सगळ्या पायलटांचो. इतके जाणां जाय. सांग. प्रायव्हेट गाडी पायलट म्हणून ह्याच फुडें चलोवंक मेळचें ना. म्हाजे पुलीस डिपार्टमेंट आनी ट्रान्सपोर्ट डिपार्टमेंट तेजेर स्ट्रिक्टली एक्शन घेतले. त्यो गाडयो बंद करूंक लायता 100%. हांव सगळ्या पुलिसांक सांगता आनी तुमी कन्सर्न दियात आनी जर एक्शन घेयना जाल्यार हांव पळयता. एकटो उलय. हांव जालें हांव ह्यान फुडें आनी मारचें ना. एखाद्या वेळेस आम्ही रेल्वे स्टेशनार भाडे घेऊन गेले आणि एखादे भाडे आमकां मेळटा तर ते प्रायव्हेट वाले आमचेच त्या खातीर तुमी सांगलें तुमचें हांव प्रोविजन करता तुमकां कंप्लेन कशी दिवपाची ती इजिली जेणे करून तुमीच जे आहा पळय न्ही प्रायव्हेट गाडी खंयचीच आनी पायलट म्हणून भाडें मारपाक आमी एलाव करचें ना आनी स्ट्रिक्टली एक्शन घेता. गाडयो सीज करता प्रायव्हेट गाडयो सांग. वाजपेयी पोलीस स्टेशन RTO प्लस आमच्या सराक खबर आहा सर कितें म्हणटा तुमी फुडें सर ओके
आम्ही पुढे चालले पण ते आमका मारून घेतात आमचे लोक मारून घेतात त्यांना सर तुम्ही मातशी काय करून आमचे मातशे लक्ष जोरात वालपईच्या गावात यान पुढे वाळपयच्याच न्हू पेडण्यापासून काणकोण पर्यंत आणि वाळपय पासून दाबोळी पर्यंत सगळ्या पायलटाच्या फाटल्यान सरकार आसा इतके हांव तुमकां एश्युरन्स दिता ओके आणि जेका इच्छा आहा तेणी जॉईन जावचो इतकेच सांगताना माझे भाशण सोंपयता चलो भारत माता की वंदे सर एक देव बरें करूं शेडीचे 4-3-25 दिले शेडीच्या म्हापल्या ते करता एक बाय एक प्रॉब्लेम येता आता पंढरपुरा वारकरी थंयसर रावल्या देव बरें करूं